तिळारीचो कालवा सारको करपाचे वर्सुकी काम नेमके ऐन वांयगणाच्या पिका वेळार 1.5 म्हयन्या खातीर बंद उरतात। हाचेर महाराष्ट्र सरकाराकडेन चर्चा करतलो म्हूण उदका साधन मंत्री दयानंद मांद्रेकार उलयला। साळान नवी पायपलायन घालपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयला। ते सुवाळ्यान मांद्रेकार आनी मुख्यमंत्री पार्सेकारूय आशिल्लो। सुमार 55 कोटींचो हो प्रकल्प। कॅनलाचे काम करपाक 45 दीस आनी 45 दीस उदक बंद करता। महाराष्ट्र आनी गोवा अशी आमची जॉईंट मिटींग जातली। ह्या मिटींगेन आमकां खंय तरी हे सांगपाची गरज आसा। तुमी हो जो 45 दिसाचो जो एक व्हडलो टायम घेता, ह्या टायमाचेर खरें म्हणजे ज्या टायमार आमचे जे वांयगणी पिकाची सुरवात जाता ह्याच टायमाचो तो टायम आसता, म्हणजे ऑक्टोबर नोव्हेंबर। साळांतली ही पायपलायन घालून जाल्या उपरांत दिवचल आनी बार्देशांत लोकांक पिवपाच्या उदका खातीर तिळारीच्या उदकाचेर पातयेवन रावचें पडचें ना। साळांतलें न्हंयचें उदक पायपलायन घालून आमटणें धरण आनी थंय सावन अस्नोडेच्या उदका पुरवण प्रकल्पांत व्हरतले। डिसोली बरोबर पूर्ण बार्देस तालुक्याची तहान शमोवपाची क्षमता ह्या प्रकल्पांत आसा। हे करता आसतना शेती खातीर पाणी मेळटले, हे करता आसतना सगळ्या बार्देस तालुक्याची तहान तुमी शमयतात। प्रुडंटा खातीर उदय परब। अंदूचे सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या एक्सपोजिशना निमतान दवरिल्ली युनिटी वर्ल्ड कप सर्त नायजेरिया जिखले। आयतारा सांजे राय ग्राउंडार जाल्ले फायनलीन नायजेरियान कोलंबियाक 7 गोलांनी धाडायले। कोलंबिया एकूय गोल मारूंक पावले ना। I'm a striker, so my team become the champion of the competition, and we give glory be to God for giving us an opportunity to participate. Even though some of us never have the opportunity of traveling, but this competition gives us an opportunity to participate in Unity World Cup 2014. So give glory be to God, and it has been a wonderful experience so far. Meeting people from different countries, Brazil, Uzbekistan, Ghana, Nigeria, and all the whole countries that participate, including India. So at least it's showing that at least Jesus, through Jesus, football can also be literal through using Jesus as a connection. So give glory be to God. And also welcome the whole of India, everybody that welcome us to this environment, and they love us so much and give us the necessary support that give us this opportunity. We say thank you. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।